देश शेतकारांचो, पूण गोंय शेतकारांचे उरला काय कितें दुबाव मारपासारक्यो गजाली घडटात। मडगांवां साजुजे एरियल वाठारांत इनासियो डिसोजा आणि दोमियाना परेरा हांच्या शेतांनी कुशीच्या फॅक्टरीतले ऑयली उदक वचून शेताची नाशाडी चल्ल्या। शेतकारांक भोव लुकसाण सोंसचें पडलां। पळयात रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट। आज आम्ही आसात नेसाय सांजुजेर हांगा। ह्या नेसाय सांजुजेर एरियालाक आज शेतकार जे आसात तांकां खरेंच आमकां सांगून सुद्दां दिसना। सरकार एक वटेन म्हणटा शेत रोयात आनी शेत रोयन जाल्यार आमी व्हरतले म्हण कालच ग्रामसभेत रेजोल्युशन घेवपाक लायला। आनी दुसरे वटेन शेतकारांनी शेत रोवन सुद्दां हांगा जे फॅक्टरीवाले आसात हे नाका आसले उदक सोडून हेंची शेतां पिड्ड्यार करतात। आनी एक केले कडेन आसा आनी त्याच बरोबर हो पावस चड पडले कारणान हांगा चार कडेन शेताक उदकाची वाटी जाल्यात आनी ह्या उदकान ह्या शेत जे आसा हेंगेले हे सगळे पिड्ड्यार करून उडयले कडेन आसा। आज अक्षरत जे शेतकार आसात सांजुजे एरियल नेसाय हांगचे हे आमचे कडेन रडल्यात की आमकां सरकार शेत रोय म्हणटा आनी आतां अशें करून शेत पिड्ड्यार जालें जाल्यार आमी खावप आनी जेवप कितें काय म्हणून। आनी खरेंच तेंचे इतलो तेंप ती पावसां मोडतात, शेत करतात, वोय करतात आनी हेजे खातीर जर अशें करून जर हे फॅक्टरीवाले पाडे उदक सोडून हेंची शेत जर काबार करपाक लागले जाल्यार उरली कितें ते कितें खातली काय म्हणून। हांगा खंय तरी शेत जर आमगेले बरें एग्रीकल्चर पॉलिसी जर बरी जातली जाल्यार पयलीं शेतकारांक तेंचे प्रॉब्लेम आसा ते सॉल्व करूंक पडटले आनी मागीर ही पॉलिसी काडची पडटली। पयलीं शेतकारांचे कितें कितें प्रॉब्लेम आसा हे घेवचे पडटले आनी तेजेर मागीर सोल्युशन काडचें पडटलें। नाल्यार एग्रीकल्चर पॉलिसी काडले आनी हेंकां हाडले आनी 1000 चॅक दिलो हेका एग्रीकल्चर पॉलिसी म्हणनात। हेंकां जाय सेफ्टी, हेंकां कशें करून हेंचे शेत उरतले आनी कशें शेतकार वयर सरतले हें पळोवचें पडटलें। सरकार शेतकारांक शेतां लायात, शेत जमिनी पडीक दवरूं नाकात असो उपदेश करता, पूण घातक रसायनां आशिल्लें उदक शेतांनी रिगून जर शेतां आनी हात पिड्ड्यार जायत जाल्यार आमी शेतां कित्याक लावची असो प्रश्न शेतकारांनी केला। सरकारी यंत्रणा बरो प्रतिसाद दिना, देखून साजुजे एरियलाचे शेतकार खुबाळ्यात। आयकात। बाबा तुका चोवपाक बरें दिसता न्हू तुका आतां चोवपाकू हे आमगे शेत न्हू एक पाडी पिड्यार जालें, एक पाड रोयलो गेलें पावसान हें जालें की आमकां पोतून रोयलें कळ्ळें तुका। आमकां पोतून रोयलें, आमकां पोतून आमकां गेलें, आमकां रोयलें। लोक आमकां कितें म्हणटाय तुमी सामकी बेकार इतू पाट शेत रोयताय तुमी अशें करून लोक आमकां जाता कळ्ळें तुका। आनी आतां जें पळय हे उदका एक वाट आसलो ती उदकाचो कितू वाट जाली त्यो आतां सगलें ते सायडीसान येयली आनी आतां पळोवंक गेल्यार आतांचो हें सगळें तें नुस्त्या व्हंकळाचें उदक आनी तुका म्हळ्यार तेंगे थोय बेशी गिरीश काय कितें येता तेच्यान ते शेत आनी वाड पडे आमगे आतां कळ्ळें तुका। हे फॅक्टरी पण गेलो आमकां तें करप न्हू कळ्ळें। हे फॅक्टरी लागून चोयचे आतां सगळे आमगे शेतां एक आम भाता गोट मेळच आहा जाल्यार चोयची जाता। हे 3 पावटी आमगे शेत रोवपून आमकां कांयच वालोर ना त्या शेताचो। इतूक काम करून शेतां पावसान भिजोन आमी मोताय पता हें करपाक आनी आमगे सारकें जातो आमी चोयताय म्हळ्यार ना अशें करून। आनी एकू बिंदी आमकां हे उदकाची आमगे वाट तेन गव्हर्मेंटान आमकां जात जाल्यार उदका वाट आमकां सारको दिवचे मागोता। आनी काय हेचे खातीर त्रास जाता, हेचे खातीर उदका लागून त्रास जाता। आमगे सगळे फेन्सिंग पासून वाट पडली आतां त्या आडीन उदका जालो हो 1, 2, 3 वाट जाल्यो। पयलीं एकू वाट आहलो ही उदकाची, आतां ती झळोल माल 3 वाट जाले आनी सगळे शेतात वाट लागत दिसोय आतां अशें करून सगळी पिड्ड्यार जाला। सगळी पिड्यार जाला जाल्यार चोय बाबा तुवें दाखोवपा जात तें आतां सगळें इतलें आमगे शेतकाराला कितें खातो आमी। गव्हर्मेंट म्हणटा रोयाय शेत रोयाय तुमकां जेवपा मेळटलें कितें उणी जातली आमगे म्हारगाय उणी जातली म्हणटा हे अशें करून जाल्यार म्हारगाय जाता बाबा। अरे नुस्त्या उदक येता सगळी सायडीन 2 सायडी वयता एक सायडी वयता ते अजून ते मदींसान येता उदक सायडीन सगळे बंद जाले आनी मदींसान उदक येता ते सगळे आड पडून गेले आनी हे आतां हेजी मुखार कितें जाता आमकां कांय सांगूंक कळना। सगळी शेत पिड्ड्यार तुमचे पिड्ड्यार जाले। आतां कितें गव्हर्मेंटान आमकां कितें हेल्प करपाचें। कित्याक जालें आनी कसली उदक येता हे आतां नुस्तें उदक येता एलपीजी बंद करता म्हणून तेजें खबर ना। पयलीं हीच आहाय पळय हे शेतां आमकां पांय कुसताय आनी कितें जाताय ना। हे कोणें तर एकठांय जावन मातशें आमचें कोणें हेल्प करचें। लास्ट टायम इन्स्पेक्शनूय केल्ली तुमी, आतां कितें जाला परतें कित्याक शेतां सगळीं तेंगे हात पांय फुटल्यात। आम्ही इन्स्पेक्शन घेतिल्लें तेन्ना इश्यू जाल्लो म्हणून आनी रिपोर्टींग नेगेटीव आनी आतां विज्युअल ऑब्जर्वेशन आमी केल्लें ते प्रमाणे की हे आहा न्हू लायक ऑयली वॉटर अशें आमकां दिसता। आतां
ते ऑयली वॉटर जे येता ते आमकां हें चोवपा जाय आनी एक इन्स्पेक्शन मागपा जाय आनी ते खंयसून येता कोणागेर येता कितें आहा ते आमकां चवकशी करपा जाय मागतलें इन्स्पेक्शन आमी गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, नितीक्षा गांवकर आणि निखिल जल्मी.